माझ्या आतांच्या युथाक जे ते वॉटरफॉल पळोवन जे अट्रॅक्ट जावन येता तांकां इतकेच म्हाजे विनंती आसा कळकळीची की तेंच्यांनी हांगासर आपली जिवाची खेळ करून फुडें पावल घालचें न्ही. मॅम दर वर्सा तुमी लेटरां करता, अंदूय तुमी लेटर केल्ले बीन? अंदू आमी लेटर केला तेन्ना काल आमी थंय इन्स्पेक्शन करून ती वाटू बंद केल्ली आहा पुलिसांनी थंयसर आनी पेट्रोलिंग करून आमी थंय येवपाचें पळय आहा न्हू कोण यूथ येता तांकां आमी बंद करतले. काल आमचे तलाटी आनी आमचे मेंबरान वचून थंय इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी कलेक्टराकूय रिपोर्ट पावयल्लो आसा. जर डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें हेजेर एक्शन घेता त्या प्रमाणे आमी फुडें फॉलोअप करतली. आतां इन्सिडंट जाला पळय त्या जाग्यार पेट्रोलिंग आमचे दर वर्सा आसतात, पुलीस येवन थंय रावतात, पण थंयसर अनेक अश्यो वाट्यो आसा की खंयसून कोण कशे भुरगे येता तें कळना. एक्चुली आमी एवरी इयर आमी एवॉर्ड करता म्हणजे अवेरनेस करता की बाबा मातशें सांबाळून हांगर वयचें हें करचें. म्हणल्यार हांगर आमचें अशें केन्नाच अशें केन्ना जावंक ना. हें फर्स्ट इन्सिडंट जालो आनी काल एक दुखद घटना जाली. ताका लागून आमी कितें करता एवरी इयर एक्चुली आमी हो रोड हरशीं बंद करता. तरी आसतना लोक ते ओलांडून तेवटेन वयता. आमी वयल्यान पुलीस पेट्रोलिंग आमी एवरी इयर सांगता आनी पुलीस येताय बीन. गेल्या संडे पासून पुलिसांनी येवन हांगा थोड्या भुरग्यांक जे सोरो बिरो घेवन येता मस्ती करता तांकां ऑलरेडी फायनी मारलेल्यो आनी तेंचे पेट्रोलिंग चालूच आसता.